काणकोणच्या श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठातल्या श्रीरामाचे 77 फूट उंचायेचे मूर्तीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन अनावरण केले। या भव्य सुवाळ्याक विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोयचे राज्यपाल कुसापती अशोक गजपती राजू, मंत्री रमेश तवडकार, दिगंबर कामत आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। फुडले पिळगे खातीर गिन्यान, प्रेरणा आणि मार्गदर्शनाचे कायम केंद्र म्हणून काम करतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले। शुक्रारा तांबडा रस्तो मुळगाव वाठारांत 2 दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। या अपघातांत रेवोडेचे 2 भुरगे ओमकार फडते आणि तेजस कवठणकार आगताक खलास जाले, जाल्यार एक्टिवा स्कूटरीचेर आशिल्लो हळडोणचो दादलो जखमी जाला। हे दोगूय तरणाटे दिवचलच्यान म्हापशेच्या दिकेन वतना हो अपघात घडिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकान पीडब्ल्यूडीचो प्रधान मुख्य अभियंतो आणि एक IAS अधिकारी सामील आशिल्ल्याचो आरोप केलो। ह्या आरोपांचेर पीडब्ल्यूडीचो अभियंतो उत्तम पार्सेकाराक पेडणे जाल्ले एका कार्यावळीक पत्रकारांनी प्रस्न विचारल्यार तांणी नो कमेंट्स अशें म्हणीत त्या विशयाचेर उलोवप टाळ्ळें। महाराष्ट्राच्या हद्दीत बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी केल्ल्या प्रकरणात महाराष्ट्राच्या नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी गोयचे 2 ट्रॉलर जप्त केले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जप्त केल्ले 2 ट्रॉलर बार्देजांतल्या एका आमदारांचे मालकीचे आशिल्ल्याचे कळटा। नेमांचे उल्लंघन करून दर्यांत आशिल्ल्या जीवजंतूक धोकादायक आशिल्ल्या LED गियराचो वापर करून बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी करताले। हे कारवाये खातीर आता आंतरराज्य दर्यावेल्या शिमेचे उल्लंघन करपाचो मुद्दो परतून एक फावट मुखार आयला। SGPDA किरकोळ मार्केटा कुशीक उक्ते सुवातेर घाणयारे उदक सोडटात। ताका लागून मार्केटांतल्या विक्रेत्यांक त्रास सोंसचो पडटा। घाणयारो वास मारिल्ल्यान मार्केटांतल्या विक्रेत्यांक नाकार हात धरून गिरायक करचें पडटा। तेन्ना संबंदीत खात्यान दखल घेवन संबंदिताचेर कारवाय करची अशी मागणी वेपाऱ्यांनी केल्या।
बुधवारा हाँगकाँगच्या तायपो नावाच्या वाठारात एक व्हड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सात भिरांकूळ उजो पेटलो. हे भिरांकूळ घडणुकेत आतां मेरेन 128 लोकांक मरण आयलां. जाल्यार सुमार 200 लोक बेपत्ता जाल्ल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दीत शुक्रारा हे रेस्क्यू ऑपरेशन सोंपलें अशें जाहीर केलां. कोडार कम्युनिटादीन अफरातफर जाल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला. 6 थळाव्या लोकांची सुमार 57,000 जागो कमी केला. जाल्यार ह्याच वाठारांतल्या 3 जागो वाडयला. तशेंच थळाव्या मदीं फूट घालपाचो यत्न सुरू आसा. देखून सरकारान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन ही कोडार कम्युनिटात समिती बरखास्त करची आनी हे विशींचो खोलायेन तपास करचो अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरिल्ली आसा. वास्को चिखले वाठारांत सुरू आशिल्ल्या फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून राष्ट्रीय महामार्ग बंद दवरपाचे आसात. तशेंच येरादारी अंतर्गत रस्त्यावयल्यान वळयतले. मात हाका लागून येरादारी कोयणी तशेंच सुरक्षेचो धोको निर्माण जातलो म्हणून जयरामनगराच्या थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. येरादारी वळोवपाची रद्द करात अशें म्हणीत थळाव्यांनी शुक्रारा निशेध केलो. तशेंच हे विशीं थळावो सरपंच कमला प्रसाद यादव हांकां निवेदनूय सादर केलें. सरकारी प्रकल्पांक विरोध करपाची लोकांक संवय जाल्या. कांय लोक स्वताच्या स्वार्था खातीर तशेंच राजकीय कारणांक लागून सरकाराच्या दर एका प्रकल्पाक विरोध करतात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें म्हणणें. पेडणे सावन काणकोण मेरेन जे प्रकल्प सरकार हाडटात तांकां लोकांनी विरोध करचो न्हय अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. पेडण्यात धारगळ जाल्ल्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. दिवचले पिळगांव वाठारांतल्या श्री साई सेवा धाम देवळात जाल्ल्या चोरी प्रकरणात दिवचल पुलिशेन एकल्याक अटक केल्या. साई सेवा धाम ह्या देवळाचे दार फोडून ही चोरी केल्ली. चोरान साई बाबांच्या मुर्तेच्या गळ्यांतली रुपयाची रुद्राक्ष माळ फारायल्ली. हे विशीं दिवचल पुलिशेंत कागाळ केले उपरांत पुलिसांनी पंचनामो केलो. सीसीटीव्ही फुटेजा वयल्यान पुलिसांनी दुबाविताक धरलो.
शुक्रारा सहारनपुरात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 7 जाणांक दुर्दैवी मरण आयले. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण एक वेगान येवपी ट्रक कारीचेर उमटिल्ल्यान हो अपघात जालो. ट्रक चालकाचो खंय ट्रकावेलो ताबो सुटलो. मरण पाविल्ल्या मदीं कांय भुरगीं आनी बायलांचो आस्पाव आसा. हो अपघात दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवेचेर घडलो. राज्यात दिसपट्टे घडपी अपघातांचे प्रमाण उणे जावपाचेच नांव घेना. शुक्रारा मोले चेक नाक्याचेर अपघात जालो. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण एक ट्रकान वचून स्कॅनराक धक्को दिलो. ट्रक चालक सोऱ्याचे नशेत आशिल्लो अशें कळटा. हो ट्रक खंय मोले सावन कर्नाटकाच्या दिशेत वतालो. पुणे पुलीस फुडलो तपास करतात. सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून श्रीलंकाक पालसणां कोसळपाच्यो तशेंच वारावरी स्थिती निर्माण जाल्या. ह्या घडणुकांनी सुमार 56 लोकांचे तरी जीव गेल्यात. कांय जाण अजूनय बेपत्ता आसात जाल्यार 600 घरांचें लुकसाण जालां. ह्या परिस्थितीक लागून जनजीवन विस्कळीत जालां. हाका लागून शुक्रारा शाळा आनी सरकारी कार्यालयां बंद दवरिल्लीं. शुक्रारा उत्तर प्रदेशाक एका डबल डेकर प्रवासी बसीक अचकीत उजो लागलो. उजो लागताच उजो पालखी दळाच्या जवानांनी घडणूक थार पावून उजो पालयलो. ही बस दिल्ली सावन बनारस वताली अशें कळटा. उजो लागताच बसींत आशिल्ल्या प्रवाशांक बेगोबेग भायर काडिल्ल्यान सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. पूण कांय प्रमाणात सामानाचें लुकसाण जालां अशें कळटा. इंदोराक देवस पुलिसांनी धाड घालून वट्ट 1 कोटींचो सोरो जप्त केलो. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण अशी 675 बॉक्सां पुलिसांनी जप्त करून तस्करी खातीर वापरली ट्रकूय जप्त केला. 85.35 लाखांचो सोरो आनी ट्रक ताब्यात घेतला. हालीसराक तरणाटे भुरगे घुळे वखदां तशेंच सोऱ्याच्या तस्करेंत व्यस्त आशिल्ले दिसून येतात. देखून ह्यो धाडी सुरूच आसा.
दिल्ली पोलिसांनी दवारकांत सायबर फटवणूक प्रकरणात 4 जणांक अटक केली. मेल्ल्या माहिती प्रमाण ह्या लोकांनी कांय जाणांची फटवणूक करून तांकां 5 कोटींचो गंडो घाला. ह्या चौगांकूय पोलिसांनी एका हॉटेलात अटक केली. तांकां 3 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या. दिल्लीत वाडटे हवा प्रदूषणाक लागून लोकांक भंय पडला. मुखार कांयच दिश्टी पडनाशिल्लें, हाका लागून लोकांची गैरसोय जाली. हें हवा प्रदूषण धोकादायक आशिल्ल्यान भलायकेचेर लेगीत परिणाम जावं येता. लोक नाकार मास्क बांदून कामाक वतात. शुक्रारा सकाळी मुंबईत दाट धुक्यासयत कुलकुल्याची थंडी पडिल्ली. तशेंच हवा प्रदूषणाक लागून लोकांक त्रास सोंसचे पडले. धुके आनी हवा प्रदूषण मिसळिल्ल्यान लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. भलायकेचेर परिणाम जावचो न्हय म्हणून लोक नाकार मास्क घालून फिरतात. तशेंच थंडेचे दीस आशिल्ल्यान लोक स्वेटर आनी कानटोप्यो घालून भोंवतना दिश्टी पडटात. फाटली 2 वर्सां जाली बेतोडा जंक्शनाचेर आशिल्लो रस्तो जावचो म्हणून थळाव्यांची मागणी आशिल्ली. हे विशीं तांणी मंत्री दिगंबर कामत हांकांय निवेदन सादर केल्लें. मंगळारा रस्त्याच्या अवतिकायेची भौशीक बांदकाम खात्यान दखल घेत पळोवणी केली. सध्या डांबर घालपाच्या कामाक सुरवात जाल्या. काम बेगोबेग पुराय जावचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. केरळच्या हवामान खात्यान शुक्रारा 4 जिल्ह्यांनी येल्लो अलर्ट जारी केला. मेल्ल्या माहिती प्रमाण तिरुवनंतपुरम, कोळंपट्टनम आनी इडुक्की ह्या जिल्ह्यांनी येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडल्या 24 वरांत वादळी वाऱ्यासयत उटंगाराचो पावस पडूये, देखून सगळ्यांनी हाची नोंद घेवची अशी सुचोवणी हवामान खात्यान केल्या.
उत्तर प्रदेशच्या प्रयागराजात भक्तगणांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीन सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयल्यात। हे कॅमेरा संगम वाठारांत बसयल्यात। 3 जानेवारी ते 15 जानेवारी मेरेन जावपी मगमेलाच्या फाटभुंयेर हे कॅमेरा बसयल्यात। तशेंच ह्या वेळार थंय कडक पुलीस बंदोबस्तूय तैनात आसतलो। आसगांव ते शिवोले मेरेनच्या रस्त्या कुशीक भुंयगत केबल घालपाचें काम सुरू आसा। दुसरे वटेन उदकाचे पायपलायनीक गळती लागिल्ल्यान सगळे उदक रस्त्यार व्हांवता। ताका लागून पुराय रस्त्याचेर चिखल जाल्लो आसा। ह्या चिखलाक लागून कितलेशेच जाणांचो अपघात जाल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायली। रस्त्याचें काम सुरू आसा मेरेन रस्तो बंद दवरचो अशी मागणी थळावे करीत आसात। भारतात काळजाच्या दुयेंसान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कोविड महामारीच्या काळा उपरांतूच ह्या घडणुकांनी वाड जाल्या अशें दोतोर सांगतात। आजकाल तरणाट्या भुरग्यांक आनी 40 वर्सां पिराय सकयल्या तरणाट्यांक काळजाचें हे दुयेंस निर्माण जाता। ताका लागून दिसपट्टे भलायकेचो चेकअप करप गरजेचो। दात जर दिसपट्टे साफ दवरत जाल्यार काळजाचें दुयेंस वा डायबिटीस वाडपाची शक्यताय खूब कमी। दोतोरांच्या म्हणण्या प्रमाण चडशे काळजाचें दुयेंस दात साफ न दवरिल्ल्यान जाता। कितेंय खाले उपरांत रोखडेच दात ब्रश करचे। कसले बारीक कूस लेगीत दातात शिरकून उरले जाल्यार ते मोठ्यार पडपाची शक्यताय आसा। हालीसराक भारतात तरणाट्या भुरग्यांक डायबिटीस वाडपाचें प्रमाण वाडपाक लागल्यात। इतल्या कमी पिरायेचेर डायबिटीस सापडप ही चिंतेची गजाल थारता। हे सगळे अवलंबून आता दिसपट्टे आहाराचेर आनी सारकी न्हीद नाशिल्ल्यान जाता। भुरगे भायले खाण खातात आनी उपरांत तांकां ते माल थारता। तेलाचें खाण खावप, व्यायाम ना, सगळे जर वेवस्थीत नियंत्रणात दवरीत जाल्यार भलायकी बरी उरपाक शकता।